हे वाळपयचे जवाहर नवोदय विद्यालय। ह्या विद्यालयात वट्ट 350 विद्यार्थी शिकतात। दुरुस्ती कामा खातीर वाळपयच्या जवाहर नवोदय विद्यालयाक MP निधीतल्यान सुमार 4.5 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात। मात हो निधी ह्या विद्यालयाक वापरपाक मेळना, कित्याक तर विद्यालयाच्या जमनीचो विशय न्यायालयात सुरू आशिल्ल्यान दुरुस्तीची कामां करपाक मेळना। शेनवारा विद्यालयाच्या पालक शिक्षक संघाची बसका जाली। हे बसकेक व्हडा संख्येन पालक हाजीर आशिल्ले। डबल इंजिन सरकारान हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी पालकांनी केल्या। वाळपय जवाहर नवोदय विद्यालयाची PTA मीटिंग असली, तितून बरेचशे विशयांचेर आयज चर्चा जाल्ली आसा। प्रामुख्यान नवीन PTA निवडल्या आणि बाकीचे इश्यूज सगळे, पण एक महत्वाचो विषय जो आसा तो राज्य सरकारान जी शाळेक जागा दिल्या तिचो विषय जो आसा तो खूप वर्सां मेरेन पेंडिंग आसा आणि तो ऑनरेबल हायकोर्टान गव्हर्मेंटान जे अपील फायल केला ते तशेंच पडलेले आसा। आणि गेली 10 ते 15 वर्सां सगळे पालक आमी मेळून फायट करीत आसा। वेळोवेळी आमी मनोहर भाई किंवा लक्ष्मीकांत पार्सेकर किंवा आजचे मुख्यमंत्री जे दोतोर प्रमोद सावंत यांचे कडेन हो विषय आमी व्हरून विस्तृत मांडलेलो आहा। पूण प्रेजेंट जी परिस्थिती आहा ती तेका स्टे ऑर्डर आसलेल्या कारणान तांकां नवोदय विद्यालय समितीक मागणी आसली सगळ्या पालकांची वतीन किंवा उत्तर गोव्याचे सगळ्या आमचे प्रतिनिधी पालक भाव जावं भुरगे, सरकारान हे प्रकरण बेग्यांतले बेग्यान मोकळें करून एक शाळेक स्वातंत्र्य दिवचें। गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान रिपोर्टर सपना सामंत।